तातूंत भितर हे प्रोविजन आसतलें की जर कोणें टॅनंट दवरलो विथआवट पुलीस व्हेरिफिकेशन जाल्यार ताका त्या टॅनंट दवरणाऱ्या घरमालकाकूय शिक्षा करूंक जाय. आतां ते फक्त 144 कलमाचेर करता, त्यामुळे ताका मर्यादा आसा थोडीशी. कारण हे टॅनंटान भितर फाटल्या दिसांनी हावस ब्रेकिंगच्यो जवळ जवळ 12 केसी वेगवेगळ्यो डिटेक्ट केल्यो. चडशे लोक आमकां जाणवता ते चडशे एक तरी भायले कंट्री येता अशे टॅनंट म्हणून रावतात. आतां बॉम्ब मदल्या दिसांनी पळय जो फुटलोलो तो सुद्दां असो टॅनंट म्हणून 15 दीस जाल्लो तो, 15 दिसां भितर बॉम्ब फुटलो. म्हणजे घरमालकाक कांयच खबर ना तो कोण कितें खंयच्यान आयला. ते येतात आनी रेजिडेन्शियल एरियेन रावता लोकांच्या आनी तातूंतल्यान काही क्रायमूय करणारे सगळेच जाण आसतले अशें न्हय, 1% पुरो क्रायम करणारे आसले. आमी केरळाच्यान धरून हाडले ते कितें बेठेच इंटेलिजन्स शिवाय इन्फॉर्मेशना शिवाय न्हय, केरळांच्यान धरून हाडले, अनेक आंध्रांच्यान धरून हाडले, युपींच्यान सुद्दां धरून हाडले हावस ब्रेकिंग करणारे. त्यामुळे तूं म्हणटा ती आसा बेंच ताजी इन्फॉर्मेशन सगळें दिवपाक येवचें ना कारण ती सिक्रेट हें आसल्यामुळे, पण तशें खबरे बिबरे सगळें आसता. तुजे कडेन कोण नांव आसा खबरे जाल्यार त्या खबऱ्यांक हांव भरपूर वेळ गेलो हातून. युएसाक जे ट्वीन बिल्डींग उडयली थंय समजा गेलो जाल्यार टेररिस्ट आनी बॉम्ब हे दोन जर शब्द आयकले जाल्यार इमिजिएटली तुका धरता. अशा पद्दतीचे समजा जर तुमकां जर कितें करपाक अशा पद्दतीची कितें तरी तयारी आसपाक जाय तुमची. दुसऱ्या दिसा एजिटेशन सुरू जातलें धरलें म्हणून. दिगंबर कामत. स्टॅटिस्टिक्स जर पळयत जाल्यार अशें लक्षांत येता की 2000 एंड ऑफ 31 डिसेंबर 2012 रेप्स, मर्डर्स, हावस थेफ्ट्स आनी इवन एसल्ट ऑन पब्लीक सर्वंट्स विच इज रियली मातशें सिरियस आसा हें. कारण ही पर्संटेज वाडत आसा. म्हणजे रेप्स 43 आशिल्ले ते 2013 89 जाले. एसल्ट्स ऑन पब्लीक सर्वंट्स 29 आशिल्ले ते 60 जाले. हावस थेफ्ट्स 133 आशिल्ले ते 216 जाले आनी मर्डर 33 आशिल्ले ते 36 जाले. नाव एक लक्षांत येता की हावस थेफ्ट आनी तुगेले व्हेहिकल थेफ्ट्स म्हणजे जे पळय कार थेफ्ट जाता, ऑटो थेफ्ट जाता, हे चडश्यो केसी सदांच दिसाच्यो जाता अशें म्हणटात. ना म्हाका एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सजेस्ट करन दिसता की दिल्लीक जर वचत एक लक्षांत येता की दिल्लीक प्रत्येक कॉर्नराचेर प्रत्येक बिजी प्लेसांनी PCR व्हॅन आसता. प्रेझेन्स ऑफ पुलीस इज फेल्ट टू एवरीबडी हू गोज टू दिल्ली. म्हणजे कोणी कितें करतलो जाल्यार सुद्दां डबल विचार करतलो बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ PCR व्हॅन्स एट वेरियस प्लेसीस. सेकंड, वॉट आय हॅव नोटीस्ड इज दिल्ली. आय हॅड ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ विजिटींग दिल्ली हेडक्वॉर्टर्स. दे हॅव ए फूल computerized headquarters there, control room, which can locate their constable or Robert or PCR van on duty by sitting in that control room. Can the government think of, because that will even check on the constables who are on duty during the daytime. By supposing somebody is on the station, by looking at it they can identify whether he is really doing his job or he is having a cup of tea somewhere or he is having a lunch somewhere like that. Can the government think of using this technology and try to see that this is controlled? Speaker sir, honorable memberan जो आकडे सांगले ते बरोबर आसा, but the reason is different because number one 2013 रेपाचे डेफिनेशन बदलले. पयली ज्यो अनेक गजाली 376 सेक्शन जे पळय बदलले ताज्यामुळे पयली ज्यो अनेक गजाली मॉलेस्टेशनान वताल्यो त्यो आतां रेपाच्या हातून वचपाक लागल्या. So the figure has changed because of the mostly, थोडेशे एखादे आसत, mostly has changed because of the definition of rape as amended after Nirbhaya case. तो वर्मा जस्टिस वर्माचो कमिटीचो रिपोर्ट येतकच सेंट्रल गव्हर्मेंटान 2013 रेपचें डेफिनेशन बदललें. त्यामुळे अनेक गजाली ज्यो मॉलेस्टेशनान वताल्यो त्यो रेपान वचपाक लागल्यो. त्यामुळे फिगर वाडले. It is not necessary that the rape as defined in the earlier section has increased. That is one. Number two, रेपाच्या संदर्भात हांव आत्तां रिव्ह्यू घेतालो. I found that almost 78% of the rapes, 76 to 78% of the rapes are committed by very close acquaintance, including boyfriend, neighbor, uncle, sometimes father also, unluckily. And only about 2022, म्हणजे पोरूच्या एका वर्सान फक्त 12 केसी रेप अश्यो आहा की द accused is unknown to the victim. त्यामुळे म्हाका दिसता त्या संदर्भात आमी एक गजाल लक्षात घेवंक जाय
की ज्या जाग्यार तुजो क्लोज एक्वेंटन्स कितें तरी कमीट करता अशा प्रकारची क्रायम, गव्हर्मेंट और पुलीस हार्डली कॅन डू मच at to prevent the crime. They can take action thereafter. That is always there. Secondly, तूं पळय PCR व्हॅनाचें सांगता, आमची PCR व्हॅन आसा, but as I told you, the PCR van, the number of police constable कमी असल्यामुळे जाय तशी मॉनिटर करपाक येनासली. आतां ओदो हांवें 620 म्हणलें, इट इज नॉट 620, इट इज 602. 602 constables have been placed in the police station and PCR will be strengthened, and PCR चे locations आमकां खबर आसता because they are all on GPS data. म्हणजे directly in the central headquarter, central command, we know where the PCR actually is. त्यामुळे तांकां हें करपाक येना कारण they are GPS connected with the हे. We have used the technology कारण जे दिल्लीन ऑफिसर आसता तेच गोंयांत येतात, त्यामुळे तांकां ती थंय कितें आसा तें हांगा करपाक येता. एज फार एज हाऊस थेफ्ट इज कन्सर्न आणि पुलीस auto theft जे म्हणलें, auto theft has reduced in 2012 as compared to 2011. 2013 ती 2012च्या हिशोबान मातशी वाडली, आतांय आनी इल्ली मातशी वाडलेली आसा, पण डिटेक्शन रेट इज गूड इन केस ऑफ auto theft. auto थेफ्टाच्या संदर्भात डिटेक्शन बरें जाल्लें आसा. रिसेंटली फक्त प्रॉब्लेम कितें जाता, रिसेंटली पणजे आमी एक एक्यूज धरलो, ताजे बरोबर ताजो जोडीदारूय धरलो. एक थेफ्ट केस तो गाडी न्यूट्रलान घालून धुकलून व्हरतालो मोटरसायकल, म्हणजे कोणें तें गियर लॉक करूच नासलें, त्यामुळे तो धुकलून व्हरतालो. इतल्यान तो कोण मनशान दवरलेलो तो भायर आयलो आनी ताणें पळयलें कोण तरी आपली गाडी घेवन वता म्हणून. ताणें बोवाळ मारलो, ताका धरलो. ताका धरतकूच दुसऱ्याक धरलो. 24 वरां पुलिसीक इंट्रोगेट करपाक मेळ्ळो. 24 वरांत पुलिसीन इंट्रोगेट करतकच 15 केसी सोदल्यो तांच्यांनी चोरलेल्यो पयलीं. दुसऱ्या दिसा रिमांड मागलो पळय, त्या दिसा पुलिसीक रिमांड मेळूंक ना. इन स्पायट ऑफ पॉयंटींग आउट द रिजन वीच वॉज गिवन वॉज दॅट यू हॅव ऑलरेडी गॉट द म्हणजे मुद्देमाल रिकवर केलो म्हणून. अरे पण तांच्यांनी आनीक चोरयो केल्ल्यो, शेवटी तांचेर दुसऱ्यो एडिशनल केसीस घालून वी रिकवर्ड मोर. म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां की हांगा चोर जर तूं पुलीस कस्टडीन रावलो जाल्यार चड चोरयो सोदपाक येतल्यो. ते थोडेशे आमी वी आर टेकिंग अप द इशू विथ द कन्सर्न इन ज्युडिशरी दॅट दे शूड गिव पुलीस रिमांड इन थेफ्ट केसीस, अदरवायज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द थेफ्ट केसीस. सर मागीर डिमांड्साच्या वेळार बी म्हणजे क्वेश्चन इज जॉईंट क्वेश्चन. Yeah, I know. Just I have one question. It has taken a very long time. थेफ्टाच्यो हाऊस ब्रेकिंग केसीस पळय जितल्यो जातात आनी चडश्यो हांव मडगांवच्या बाबतींत उलयतां. मडगांवांय खुबश्यो रिपोर्ट जाल्ले आसा. वन मेजर प्रॉब्लेम देर इज बिकॉज ऑफ द रेल्वे स्टेशन, बिकॉज मडगांव हॅज गॉट अ रेल्वे It's not because of railway station. No. Around Madgaon, we found 4,000 tenants unverified being kept by the people. In spite of that. आणि बोवाळ थंयच्यानूच चड येता सदांच. वेळी, हांगा कुर्तरी, म्हणजे कुर्तरी तितले ना, पण वेळी मागीर ते नावेली ह्या भागांच्यान लोक बोवाळ घालता की चोरयो जाता म्हणून. पण चोरयो कित्याक जाता तें कारण अनेक जाण त्या भागांतले लोक आपल्याच घरान अनआयडेंटिफाय मनशाक एक न्हय 8-8, 10-10 वेळना आमकां एका घरान 20 जाण भाडेकरू मेळ्ळे. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन काम करता, तांचें कसलेंच व्हेरिफिकेशन ना. आनी एक प्रॉब्लेम फेस जाता मागीर कितें, मडगांव रातच्यो कंटिन्युअस ट्रेन्स आसता, रायट फ्रॉम 10 o'clock तर रातच्यो 6 वरां पर्यंत. सो हुएवर ट्रायज टू ब्रेक समथींग रातचो, ही ऑलवेज ट्रायज टू बोर्ड द ट्रेन एंड गो अवे. So my suggestion is, or this is that strengthen the network at Margaon police station, Margaon railway station, so that there is some check on that. No, we will do it. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. आयचे प्रश्न, पहिलो प्रश्न पांडुरंग मडकयकार. Sir, I may be permitted to ask LAQ 1B. 1B. रिप्लाय कॉम्प्युटराचेर आसा अशें. स्पीकर सर, जो रिप्लाय आसा तो खऱ्यांनीच कंप्युटराचेर दिला तसोच. म्हणजे कंप्युटराचेर अश्यो गोश्टी जाता की कितें फीड केल्लें आसा तशेंच तें कॅरी फॉरवर्ड प्रत्येक वेळ जायत आसता. हो जर रिप्लाय सीएमान स्वता दिल्लो जाल्यार म्हाका उत्तर एखाद्या वेळ आसतालें आसलें फावंडेशन डेट अमकें 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 बी आसतालें आसलें, पूण तशें कांय ना. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न आसा, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन हालीं कडेन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विजीट केला काय कितें ह्या पुलीस स्टेशनाक, आनी ह्या पुलीस स्टेशनाक जर विजीट केला जाल्यार जी आतां एक्जिस्टींग प्रिमायसीस आसा ती एरिया कितलीशी आसा, आनी थंयसर जे पुलीस स्ट्रेंथ म्हणजे टोटल स्टाफाचे स्ट्रेंथ, सँक्शन स्ट्रेंथ कितलें आसा?
Speaker sir, before I answer that, can minister suggest a land where we can acquire? स्पीकर सर, खूप जागे आसा एक्चुअली हो पुलीस स्टेशनाचो प्रश्न हांव गेली 10 वर्सां ह्या विधानसभेन मांडटा. आनी म्हाका दिसता गेल्या गव्हर्मेंटान जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आशिल्ले तेन्ना एक मिटींग जावन सुद्दां हांवें 2-3 जागा सुद्दां लोकेट करून सांगल्यो हें करून. आनी त्यो प्रायवेट जागा एक्वायर करपाच्यो अशें ना, त्यो गव्हर्मेंटात कडेन आसा. म्हाका जर तुमी एक ऑफिसर तुमचो कोऑर्डिनेट करपा येता जाल्यार 2-3 जागा हांव सजेस्ट करूं शकता. हांव ऑफिसर दिता, पण स्पीकर सर 5/8/2004 रोजी जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना ऑनरेबल मेंबर हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी कुमारजुव्याचे आमदारूय आशिल्ले. तांच्यांनी एक नोट घालो म्हाका की गोंयच्या पुलीस स्टेशना खातीर जागो घेवचो, सर्वे नंबर 10/1 सब डिविजन, which is consisting of 9,475 square meter. म्हणजे केन्ना 2004 हांवें तो 2004 ताणें 5 तारखेक नोट घाल्लो. माय एप्रुवल फॉर द प्रपोजल हॅज बीन गिवन ऑन 13/8/2004. I tried to find out what happened to that proposal. I don't know. It was owned by one Mr. Ananta Ramkrishna Sinai Dhume at that time. Today when I took out the 114 form, I find the name of Messrs. Madkaikar Builders and Developers as the owner. म्हणजे एक्विजिशन कर म्हणून सांगून जमीन शेवटी तुवेंच घेतली मरे. तुवें ताका कितें कितें केलें तें तो ताका विचारतकच सांगतलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतांय तूं जमीन सांगतलो ती फाल्यां तूं विकतो घेवचो ना कशा वयल्यान. म्हणून म्हटलं हांवें तुमकां प्रायवेट पेक्षा थंयसर घेवपाक बाकीचे गव्हर्मेंट. I want to keep it on the record of the House that this is not nothing short of corruption. When a MLA आणि कोणी MLA सजेस्ट करता एक गजाल लक्षात दवरा, कृपा करून I will investigate this. I will investigate this. Because when you make a suggestion for acquiring a particular land, be careful you don't buy it under any condition, or your close person does not buy it under any condition. This is a clear-cut use of Land Acquisition Act for purpose of personal benefit. It comes under 13 Section 3, 13(1)(d), and I want to place it on the table of the House. Today's report. स्पीकर सर, माझे म्हणणे अशें आहा, ही जागा रिजेक्ट कोणी केली, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान रिजेक्ट केल्ली काय ना, ज्या वेळार एक्वायर करपाक ते पळोवचे. रिपोर्ट पळय, लँड एक्विजिशन जेन्ना स्टार्ट केलें, सम डिपार्टमेंट हॅज गिवन द नेगेटिव्ह रिपोर्ट्स. That time it was dropped. Okay, Speaker sir, माझी या हाऊसाक अजून सगळे रिपोर्ट जनरेट करपाक स्पीकर सर एक टाउन प्लॅनिंगान जर तू नेगेटिव्ह दिली जाल्यार तुवें कशी घेतली ती विथ अ फ्युचर होप दॅट समडे यू विल कन्वर्ट दॅट लँड. No, you cannot propose a particular land to be acquired and then purchase it. म्हाका सांगचें कोणे की is it not corruption? We will take the cognizance of it, and I am directing police anti-corruption branch today to investigate it. स्पीकर सर, माझे अजूनही असे म्हणणे हा, तुम्ही अजूनही एक्वायर करा ती. हू स्टॉप यू एक्वायर इट. तशी तुम्ही माझी अनेक जमीन एक्वायर करपाक घातला पणजे, सगळ्यो जागा एक्वायर कर. हू स्टॉप यू? You can acquire it right now. हांव एक्वायरचे स्पीकर सर असेंब्लीन प्रश्न स्पीकर सर असेंब्लीन प्रश्न झाल्यानंतर तुका एक्वायर करपाक टाइम लागता. I will donate that land. I will donate that land. This technique has been used by many people to acquire properties at cheap rate. There are complaints. This is a direct case where a minister in a government recommends for acquisition and ultimately goes and purchases the same land. What has happened between proposal and purchase has to be investigated, and I am handing it to anti-corruption branch today itself for investigation. This is a very serious matter. सभागृहान मेंबरांक सगळ्यांक भंय घालून हांगा विधानसभेत आवाज बंद करपाचो प्रयत्न. हांव कोणाचो आवाज बंद करना. I only showed evidence. I got a file here. I am handing the file to crime branch or anti-corruption, whichever they want. A minister suggests to me, and like a fool, I clear it within 7 days because I believed that it was in good intention. तुम्ही त्यावेळेस लँड एक्विजिशन ड्रॉप कित्याक केलें? तुम्ही टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग आशिल्ले त्यावेळार malice in the full matter. I will have it investigated. I am not making any allegation at this stage because when I checked up the old record, I remembered very clearly.
Speaker sir, regarding this